7 एप्रिलच्यान गोंयभर भुरग्यांच्यो शाळा सुरू जाता ही गजाल सगळ्यांकूच खबर आसा. त्याच बरोबर 7 एप्रिल ह्या दिसा सांजचो 5 वरांचेर धावेचो रिजल्टूय आवट जाता. मार्चान जाल्ली धावेचे एग्जामीचो रिजल्ट हो 7 एप्रिलाक आसा आनी 7 एप्रील सांजचे 5 वरांचेर हो रिजल्ट आवट जातलो. आतां हो रिजल्ट तुमकां खंय पळोवपाक मेळटलो जाल्यार हो रिजल्ट पळोवपाक तुमकां www.gbshse.in म्हणजेच गोवा बोर्ड सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन ही जी सायट आसा, ऑफिशियल सायट आसा, तेचेर तुमकां हो रिजल्ट पळोवपाक मेळटलो. हांव परतून एकदां सांगता www.gbshse.in नाल्यार result.gbshsegoa.net ही वेबसायटी आसा ऑफिशियल. ह्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर तुमकां रिजल्ट मेळटलो. तशेंच जर तुमच्या मोबायलान डिजी लॉकर आसा जाल्यार त्या डिजी लॉकरार वचून सुद्दां तुमी धावेचो रिजल्ट पळोवंक शकता. आतां ही वेबसायट जी आसा ही वेबसायट कशी रन जाता किंवा ही वेबसायटीचेर तुमी कसो रिजल्ट पळोवंक शकता हे हांव तुमकां सांगता. जेन्ना ही वेबसायट तुमी ओपन करतले तेन्ना ह्या वेबसायटीचेर तुमकां बरोवन येतलें की SSC एग्जामिनेशन रिजल्ट 2025. थंय गेल्या उपरांत तुमच्या फुड्यान एक स्क्रीन येतली आनी त्या स्क्रिनीचेर बॉक्स आसतलो. ह्या बॉक्सान कितें घालपाचें तर ह्या टायमार तुमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हॉल तिकीट. धावेच्या भुरग्यांचे स्टुडंटांचें जे हॉल तिकीट आसा हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. ह्या हॉल तिकिटाचेरूच सगळी म्हायती आसा ती म्हायती ह्या बॉक्सांनी घालपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं सीट नंबर आसतलो, त्या जागेर सीट नंबर घातल्या उपरांत त्याच्या सकयल स्कूल इंडेक्स म्हूण आसतलो. आतां हो स्कूल इंडेक्स कितें तर प्रत्येक शाळेक एक वेगळो कोड दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान आनी गोवा बोर्डान. तो कोड तुमकां घालपाक जाय. आतां हो कोड खंय मेळटलो जाल्यार हॉल तिकीट आसा त्या हॉल तिकिटाच्या जी इन्फॉर्मेशन आसा त्या इन्फॉर्मेशनान हो स्कूल इंडेक्स नांवान हो कोड आसतलो. त्याच्या उपरांत तुमकां रजिस्ट्रेशन ID घालपाक जाय. ही रजिस्ट्रेशन ID खंयची तर हॉल तिकिटार जेन्ना स्टुडंटाचो फोटो आसता त्या स्टुडंटाच्या फोटोवा सकयल जो नंबर आसा तो तेची रजिस्ट्रेशन ID आसा. ही रजिस्ट्रेशन ID घातल्या उपरांत तुमकां एक कॅप्चा येतलो. तेचेर आय एम नॉट रोबोट हांगासर क्लिक केल्या उपरांत तुमी ते सगळे सबमीट करपाचे आनी हे सबमीट केल्या उपरांत हो जो रिजल्ट आसा हो तुमच्या मुखार ओपन जातलो आनी तुमी तुमचो हो रिजल्ट जो आसा तो पळोवंक शकता. सो 7 एप्रील म्हणजे सोमारा सांजच्या 5 वरांचेर धावेचो रिजल्ट जो आसा वो आवट जावपाचो आसा आनी हे आवट जाल्या उपरांत त्यो खंयच्या खंयच्या वेबसायटीचेर तुमी पळोवंक शकता आनी कशें पळोवंक शकता ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार हाडली. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.